नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार हांव दीप्ती काकोडकार। सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। सारमानस फेरी धक्क्याचेर फेरीबोटींतल्यान भायर काडटना कार देंवली न्हंयक। थळाव्यांच्या मजतीन उंचो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कार काडली भायर। मोर्जे दर्यादेगेर खर दर्यांत सांपडले दिल्लीचे 9 तरणाटे। लायफगार्डांनी तरणाट्यांक केले साल्वार। लायफगार्ड पुलिसांनी दिल्ले शिटकावणे कडेन दुर्लक्ष करून गेल्ले दर्यांत। एसटी राजकीय आरक्षणाचेर चर्चा आसा सुरू। राजकीय आरक्षणा सयत दिल्लीत वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली चर्चा। रिते मंत्रीपद भरतले बेगीनच सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। काँग्रेस नेतृत्वात बदलाक लागून काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांमदी वाद आपूण वचूंक ना दिल्ली। आमदार कार्लुसान केल्ले आरोप न्हयकारले खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान। दिवचलचे वाठादेव न्हंयचे अस्तित्व आयल्या संकश्टात। न्हंय सांपडल्या प्रदूषणाच्या चपक्यात। न्हंयचे उदक आटून पडला काळपट। सैम मोग्यांनी उक्तायलो हुस्को। आणि तळसाय गावात अजून मेरेन ना सारख्यो मुळाव्यो सुविधा। सुमार 50 वर्सां जाली तळसाय गावचे लोक काडटात वनवास। काळे हळडुवे उदक पिवन भलायकेचो जाले इबाड। सरकार केन्ना जातले जाग्याक उबळिल्ले थळावे मागतात जाप। आता खबरो विस्तारान। एसटी राजकीय आरक्षणाचेर चर्चा सुरू आसा आणि जायत्या मागण्यांचेर सक्रियपणान विचार सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। एसटींक विधानसभे खातीर राजकीय आरक्षण दिवपा वांगडा दिल्लीत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। रिते मंत्रीपद बेगीनच भरतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। मजगती 2027च्या वेंचणुके पयलीं एसटी राजकीय आरक्षण पुराय करतले अशें मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगले। प्रदेश अध्यक्ष दामुने संघटनेच्या बैठकीक आशिल्लो पार्टी ऑफिसान ताजी पुराय दीसभर संघटनेची बैठक सुरू आशिल्ली। हांव स्पेशली एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेन यादवजी वेरियस रिलेटेड इश्यूज ऑफ द गोवा हे तांचे कडेन पेंडींग आशिल्ले ताज्या संदर्भात तांची भेट घेतली। डेफिनेटली ही हॅज प्रॉमिस टू रिजॉल्व दॅट। सेकंड हांव आमचे CR पाटील जे जलशक्ती मंत्रालयाचे मंत्री आसात तांकां मेळ्ळो। गोंयांतल्या संदर्भातले जलशक्तीचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले। अप्रॉक्सिमेटली 250 crores जे सँक्शन जाल्ले अंजुने डॅम आनी रिनोवेशन्स ताजे फंड्स डायरेक्ट फायनल स्टेजीचेर रिलीज जावना, प्रोविजनल सँक्शन जाल्ले। आनी ताज्या भायर वी आर सेंडिंग द प्रपोजल्स फॉर द जो नदी शुद्धीकरण प्रकल्प आसा ताच्या अंतर्गत स्पेशली द साळ रिवर हाजोय आमी प्रोजेक्ट रेडी करता तो ताज्या खातीर सुरवात आनी इन्क्लुडींग द सांतिनेज नाला हाजो शुद्धीकरणाचो प्रकल्प जो आसा पळय तोय आमी ताजो DPR आनी हेचो रेडी करपाक येता। इन फ्युचर हे दोनूय प्रोजेक्ट तांचे करपाक हाज्या संदर्भात डिस्कशन तेजे कडेन आशिल्लें। सो ते तेंच्यांनी पॉझिटिव्ह म्हटलां की तेजें DPR हे धाडून दिल्या पण डेफिनेटली दील थिंक पॉझिटिव्हली ह्या मिटिंगे खातीर हांव दिल्ली आशिल्लो। सेम एसटी रिजर्वेशनाचेर तुमची मिटींग जावपाची आशिल्ली इलेक्शन कमिशन सुरू आसा, तांची खूब डिमांड आसा, सुरू आसा कंटिन्युअसली। आणि एमटी अशें आयकूंक येता मंत्रीपदाचें डिस्कशन जाल्यार एक न्हू जाल्यार 3 मंत्रीपदां कोणाक मेळपाक शकता अशें म्हणून आयकूंक येता। एक खाली आनी ती 3 खंयची दिवपाक लागलो म्हाका कळना। पूण डिस्कशन जाला सीएम हाजेर वो विषय हांव फॉलोअप करता, वो विषय मुख्यमंत्री फॉलोअप करता, वो विषय पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक तेय आमी फॉलोअप करता। आनी वो विशय आसा न्ही एकदांचो गोंयांक सोंपपाक जाय, लॉंग पेंडींग डिमांड आसा हे सरकारान समजून घेतलें आसा, सगळ्यांक खबर आसा। पण बिफोर इलेक्शन आणि त्यामुळे काल जरी मुख्यमंत्री जरी दिल्ली गेले तर या विशया संदर्भात आमी आज एक फूल डेलिगेशन जे आसा न्ही ते आमी शाजीक मेळपाक आशिल्लें, कारण ते फक्त डायरेक्शन दिवपाची उद्देश आसा, याद करपाची। आणि ते सुद्दां जे आसा न्ही फुडल्या सादारणशे एक 4-5 दिसां नंतर तो विशय सोंपतलो आणि त्यानंतर ते लागू जातली। आणि त्यामुळे म्हाका पुराय खात्री आसा 2027 जे आसा न्ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू जाता। नोटिफिकेशन जे इश्यू जे केले आसत जाय ती प्रोसेस आसा न्ही ती इलेक्शन कमिशन पार्लमेंटान विशय सोंपलो कायदे जालो तो कायदे जालो म्हणटकच पार्लमेंटान आयलो, राज्यसभेक आयलो, लोकसभेक आयलो, म्हणजे लॉ डिपार्टमेंटांतल्यान जो आसा तो कायदे पास जालो। तातूंत आनी कांय उरूंक ना, फक्त नोटिफिकेशन उरलां आनी इलेक्शन कमिशनाक डायरेक्शन दिवपाचें।
काँग्रेस पक्षात जाल्ल्या बदलाविशीं ज्येष्ठ फुडाऱ्याक हाची पूर्व कल्पना आशिल्ली हे विशयाचेर दिल्लीक चर्चाय जाल्ली आनी ते बसकेक दक्षिण गोंय खासदार विरियातो फर्नांडीस हाजीर आशिल्ले असो दावो आमदार कार्लोस फेरेरान केलो. मजगतीं दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी आमदार कार्लोसाचो दावो न्हयकारलो. आपूण दिल्ली वचूंक ना आनी नेतृत्व बदलाविशीं कसलीच चर्चा जावंक नाशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें. काँग्रेसींतल्या नेतृत्व बदलावयल्यान आता पक्षातल्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांमदले मतभेद उक्ताडार आयल्यात. पक्षात जाल्ले संघटनात्मक बदलाविशीं सगळ्यांक पयलींच कल्पना आशिल्ली आनी हे प्रक्रियेत सगळ्या फुडाऱ्यांच्या मतांचो विचार केल्लो. हे विशीं दिल्लीत चर्चा जाल्ली आनी हे बसकेक दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हाजीर आशिल्ले असो दावो काँग्रेसीचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी केल्लो. मजगतीं कार्लोस फेरेरान केल्लो दावो विरियातोन न्हयकारलो. आपूण दिल्ली वचूंक ना आनी नेतृत्व बदलाविशीं कसलीच चर्चा जावंक नाशिल्ल्याचे सांगीत कार्लोसान केल्ले आरोप चुकीचे आशिल्ल्याचे ताणें स्पश्ट केलें. I was aware that there was change was expected, and we were aware that there would be a change. We were expecting the change to take place quite some time back, not just now. Even our views were taken. Let me say this. We were in Delhi and all Of that. course, we were in Delhi, and Yeah, everybody yeah. was taken. Everybody's views. Not that it just came. Only the question was when it was. सगळे बराबर भरलेले पळय तांकां फोटो येयल्लो पळय तो. So don't let us not pretend कांय जाल ना म्हण सडनली वयर सावन पडले म्हण अशें करून. Only the question the timing. हो सांगपाक तुमी उडयलो बरें. तेतून जे ज्यांच्यांनी रिजायन दिला तेंचे मिटिंगेन कितें डिस्कशन जालां की See, we have तेंचे पासून कोणाचें कितें म्हणलें जाल्यार in the press, we have already decided, I have already said this in the beginning, that we are going to state it. So Congress is a family. अजून एक्सेप्ट करूना रेजिग्नेशन. So we will call them, we will sit with them and see whatever is possible to iron out any differences and work in a spirit of cohesiveness, because today our enemy is not our members in the family. Our enemy is on the other side. And we need to make sure that we put our act together so that we fight the big battle which is ahead. काल म्हाका राती खूब रिपोर्टरांनी फोन केलो, सो हांवें ते क्लिप मागले, प्रेस कॉन्फरन्सचे आयकले. जो पळय एडवोकेट कार्लोस फेरेरा म्हणटा हांव गेल्लो, दॅट वॉज डेटेड 25 ऑक्टोबर 2025. आमकां सगल्यांक आपयल्ले तेन्ना, प्रॉबब्ली बिकॉज जिल्ला इलेक्शन येवपाचें आशिल्लें. आमचें प्रिपेर्डनेस तातूंत मे बी कोणें कंप्लेन केला, बिकॉज एक फॅक्शन कंप्लेन करीत आशिल्ले. सो थंय वेन दे टूक एन असेसमेंट, वी पूट एन एंड टू ऑल दीस. वी आर प्रिपेर्ड टू फायट दीस. आनी हे झील कितें म्हणटा ते चेंज ऑफ लिडरशिपाचें सगळें, देर वॉज नो दीस एट ऑल. एवरीथींग वॉज पूट टू रेस्ट, नथींग एट ऑल. सो वॉट कार्लोस फेरेरा इज रेफरिंग, आय थिंक सो इज इनकरेक्ट. 25 ऑक्टोबराचे, and this has nothing to do with that. Was put at rest. मजगतीं काँग्रेस पक्ष सोडून गेल्ल्या आनी जनतेन दिल्ल्या कौलाचो विश्वासघात केल्ल्या फुडाऱ्यांविशीं काँग्रेसीन आपली भुमिका स्पश्ट केल्या. पक्षांतर केल्ल्या फुडाऱ्यांक भविष्यांत काँग्रेसी कडल्यान उमेदवारी दिवचे नात अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश तोडणकरान स्पश्ट केलें. जनतेचो विश्वासघात करून पक्ष सोडपी फुडाऱ्यांक काँग्रेसीत परतून प्रवेश दिवचे नात अशेंय तांणी सांगलें. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन 2022 ठामपणे निर्णय घेतलेलो आणि तो निर्णय आमचो तेन्नाचो अध्यक्ष राहुल गांधीन फुल्ली बॅक केल्लो आणि त्याने स्वता अनाउन्स केल्लें की गोंयांक हेजे फुडें जे कोण डिफेक्टर आसतले तांकां आमी केन्नाच रिनॉमिनेट करचे ना, तांकां पक्षांक प्रवेश करून घेवचे ना, तांकां तिकेट दिवची ना म्हणून. आनी एक लोकां भितर दुबाव आसा की आमी कदाचित तांकां परत घेतले काय म्हणून. आमी जो निर्णय घेतलेलो हो लोकांचो घेतलेलो निर्णय तो आमी इम्प्लिमेंट केल्लो आणि ह्या निर्णया भितर कसोच बदल जावचो ना. आणि तो निर्णय सामके ते गोंयचे लोक त्या निर्णयाक सारखे इमोशनली कनेक्ट आसात. सो हांव ह्या वेळार आश्वासन दिवपाक सोदतां की खंयच्याच डिफेक्टराक डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली खंयच्याच परिस्थितींत ना पक्षांक प्रवेश जातलो ना ताका तिकेट दिली वतली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवसाची वाठारांतल्या न्हंयचें अस्तित्व संकश्टांत आयलां. ही न्हंय प्रदुशणाच्या चपक्यात अडकल्या. हे न्हंयचें उदक आटलां आनी काळपट लेगीत पडला. दुसरे वटेन हे न्हंयत कोयर साचला, देखून सैमोगी हुस्को उक्ता येता. पळया. दिवचलच्या वाठारात जी न्हंय व्हांवता ते न्हंयेचो महाराष्ट्रांतल्या तळेखोल वाठारांत उगम जाला अशी माहिती आसा.
कुडचिरेच्यान फुडें दिवचले मेरेन व्हांवपी ही न्हंय जिवनदायिनी आसा. मात वाठादेव वाठारांत सद्या हे न्हंयेची सामकी दशा म्हळ्यार अवतिकाय जाल्ली आसा. वाठादेव वाठारांत हे न्हंयेचें उदक आटिल्ल्याचें चित्र सद्या पळोवपाक मेळटा. तशेंच हे न्हंयेंत वाठादेव वाठारांत वचत थंय लांकडां आनी हेर कोयर व्हडा प्रमाणांत साचिल्ल्याचें दिसून येता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वाठादेव वाठारांत जी परप्रांतीयांची लोकवस्ती आसा ते लोकवस्तींतले लोक हे न्हंयेचेर कपडे धुतात तशेंच हेर घाण करतात अशें कळटा. दुसरे वटेन हे न्हंयेंत पुराय व्हांवटी आनी वाठादेव वाठारांत गोरवां धुतात अशें कळटा. ही जी न्हंय आसा ते न्हंयेचें उदक वाठादेव व्हांवटी आनी कुडचिरे वाठारांतली कुळागरां शिंपपाक वापरतात. देखून ही न्हंय राखून दवरपाची ही फुडाराची गरज आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 10 वर्सां पयलीं वाठादेव न्हंयेंतलो गाळ काडिल्लो. मात ताचे उपरांत हे न्हंयेंत जो गाळ आनी हेर कोयर साचला तो काडपाक कोणीच नदर दिवना. देखून हे न्हंयेची दिसान दीस अवस्था सामकी बिकट जायत आसा. हे जर न्हंयेचे जर अस्तित्व राखून दवरतले जाल्यार हे न्हंयेत जो गाळ साचला, जो कोयर साचला तो काडून ती नितळ दवरपाची सामकी गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत 24 वरां निवळ उदका पुरवण करपाचे दावे चालू आसतना सांग्या तालुक्यांतल्या तळसाय गांवांतले वास्तव ताचे उरफाटें चित्र दाखयता. एके वटेन हो गांव साळावले धरणाच्या कुशीक वचला जाल्यार दुसरे वटेन गांवचे लोक अजूनय निवळ पिवपाच्या उदका खातीर त्रास काडटात. तळसाय गांव अजूनय मुळाव्या सुविधांपासून वंचीत आसा असो आरोप खुबळिल्ल्या गांवकारांनी केला. पळयात. जायना न्ही हे मरे आमी हातपाय मोडोन पडल्या ते कोण घेता आमचे एंट्री सरपंच सांगले करता म्हणटा कोण करना म्हणा हांगा ना येवन दाखय येन पळय दाखय म्हणटा पळय आतां कितें करप काय म्हणा जीव दिवपाक काय म्हणा खाना फुडें आनी साताकून ते असले मसले घालपाक पळयले उदक पिकप ना तें उदक पिवपाक गेल्यार उलटेले हांगा उदक म्हणटा मेन न्हू. कोण येयला आमकां उदक पिवपाक म्हणटा ना आमकां रांदपाक ना खाना खावपाक म्हणटा हे खाता भायशे हे पाड्याले करता म्हणटा म्हणून ते करून दिना. अशें करून आमकां सामकी त्रासान उडयल्या तेंच्यांनी. साळावले धरणाचें उदक पुराय गोंयची तान भागयता. पूण ह्या धरणाच्या कुशीक आशिल्ल्या तळसाय गांवांतले लोक मात आयज मेरेन एक थेंब उदका खातीर वनवास काडटना दिश्टी पडटा. फाटली सुमार 50 वर्सां जाली नितळ पिवपाच्या उदकाचो प्रस्न गांवच्या लोकांक सतायत आसा. सरकारी फुडारी पंचायत फकत फटीची आश्वासनां दितात खंय, फकत करताच करया बांदता म्हणटा. मात प्रत्यक्षात कांयच ना. आमी म्हातारे जाले, येयल्ले दिसा आमी दुयेंत पडटात. उदक येता हळडुळे आनी काळे, उदक पिल्यार उलटी येता. आमी जीव दिवपाचो करप तरी कितें? थळावे जाप मागतात. गोंय उदकाच्या बाबतींत आत्मनिर्भर जावंक ना. दर गांवांत ताज्यो देखी मेळटात. तळसाय गांव हातूंतलोच एक जाला. हो गांव अजूनय वनवास काडटा. मात आनी कितलो तेंप? हाताच्या कांकणांक हारसो कित्याक? तुमीच पळयात तळसाय गांवचे लोक कशे गसगशीत बऱ्या उदकाक तानेल्यात ते. ह्या उदकाचे चड त्रास आनी आमकां हांगा कितें करता म्हळ्यार एक जनावरां भरपूर लागता. गये दुकोट सगळें कांयच करपाक दिनाय कारण आनी आमकां हांगा 4 बडकां आहा तें पळय कितें केलें तें खावपाक दिना. अशें त्रास आनी हे सरकार कोण येयले जाल्यार आमकां हे उदकाची सोय करता म्हणटा म्हणून ते करून दिनाय. अशें करून आमकां सामकी त्रासां उडयल्या तेंच्यांनी. आतां उदक तुमकां खोदवळीत म्हणटा हेल्थाचे कांय प्रॉब्लेम जायना तुमकां? जायना न्ही हे मरे आमी हातपाय मोडोन पडल्या ते कोण हें जाता कोणा हें जाता कोणा तें जाता कितें जाता म्हटल्यार कांय ना.
कोण घेता आमचे एंट्रीचे हे बाई आम उदक खापा म्हणटा ना हे बाई उदक खाता म्हणून आमी पळय म्हणटा उदका पळया म्हणून येवन कळ्ळें तिथे जावन लोक हे कोण घेवन आमदार दिला हे करना कोण हे करना करता म्हणटा म्हणून कोण करना म्हणून पळय हे उदक आमी कितें म्हाका सांगलें काय सरपंचा सांगलें करता म्हणटा म्हणून कोण करना म्हणून हांगा ना येवन दाखय हे पळया दाखया म्हणून पळय दाखय आज पळय आमी उदका नाको आतां सरपंचा कडेन आमी चवकशी केली सरपंच म्हणटा कितें बांदया कितें आमदार सांगलें आमदार म्हणटा बांदया ना म्हणटा कोण बांदया रस्ता म्हणल्यार सामको वचपाक कास्तीक आसा करया ना कोण म्हणना म्हणलें पळया म्हणलें आतां आनी ताका नाका म्हणल्यार आमी बरी आसा कितें बांदया म्हणल्यार तांची वाट पळय म्हणल्यार आमी आतां बेजार येयलें म्हणलें आतां कानाक ना आसा म्हजे फुड्याक त्या पर्संट सांगा म्हणून आमकां आमी शिक्षण ना कांय ना म्हणून कितें पुजय गव्हर्मेंट फुडें आमी पोट भरता कितें जनावर येयले तांकां उदक ना पाणी ना कांय ना कितें आतां कितें करप काय म्हणून जीव दिवपाक काय म्हणून घरा फुडें वचून आं हांगी घर 10-15 कितले आहा ना रे 15 घरां आहा 15 रस्त्यार घरां आमकां येवपा रस्तो सारको ना उदक पिवपा सारकें ना हांगा उदक पिता म्हणल्यार तें उदक पिवपाक गेल्यार उलटी येयल्यान जाता हे उदक कितलो वेळ येता 10 मिनटां रे आनी मागीर 10 मिनटां पावता तुमकां ती पावना ते आमच्या बरें काळे पळय काळेले खूब टायमा मागीर निवळचें हे सगळें काळें उदक आनी नाल्ल हे नाल्ल खंयचे पिता मागीर आमी आनी बायचे आनी कांयच ना बायचेच उदका लागून त्रास जायना सारको अरे उदकाला त्रास जाता रे आमकां हेच आनी मागीर उदक खंयचें उदक सगळें आमकां ट्रेनकार न्हू गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकार. सांगे तालुक्यातल्या बंकाळ गावातल्या लाकडी पुलाची अवस्था आणि तळसाय गावातल्या पिवपाच्या उदकाचो खर उणाव प्रसार माध्यमांतल्यान मुखार आयले उपरांत आता या प्रश्नाचेर दखल घेतल्या. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी दोनूय गावांक भेट दिवन थळाव्या गांवकारांकडेन संवाद साधलो. ह्या वेळार नागरिकांच्या प्रश्नांचो आढावो घेवन संबंधित प्रश्न बेगोबेग सोडोवपाचो यत्न करपाचें आश्वासन तांणी दिलें. पळयात. सर आज तुम्ही विजिटाक गेल्ले बळकण आनी तळसाय सो कितें पळयलें तुमी येवन पळय आमी जेन्ना तुमी न्यूज मारलेलो हेरल्डाचेर आयलो की थंय आतां इतलीं वर्सां जालीं आमचें लिबरेशन जालां आनी हो लोक जो रावता थंयसर तांचो पूल जो लाकडाचो आशिल्लो तो पावसान व्हांवनूय गेल्लो आमी पळयला ते आतां बांदपाक सोदता आनी आमी म्हणटा तर आमचें गोंय शार हो आमचे भारत देश डेव्हलप जाला आनी ह्या लोकांक तर अजून पूल ना क्रॉस करपाक भुरगीं इश्कोलाक वचपाक तर त्रास जाता जाल्यार खंय ना खंय आमी फाटीं पडले ह्या लोकांचो कुयदाद घेवपाक तांकां सुविधा दिवपाक. सो आमी स्वताय गायले पळोवपाक की कसो हो पूल कन्स्ट्रक्ट करूंक जाता पळय तो. कायदे बिदे आसतलेच पयशे लागतलेच बट हो तर करपाक जाता कित्याक आतां पावस आयलो आतां पावसा पयलीं करपाक जायना. सो त्या म्हणसर पावसाच्या टायमार आमी एक प्रयत्न करून एक उपाय सोदून सारको पावस जातकूच बांदूंक जाता जाल्यार त्या लोकांक खूब फायदो पडटलो. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी जेन्ना दुसऱ्या गांवांत गेले थंय तांकां उदक ना. ज्यो बांयो आशिल्ल्यो त्यो सारक्यो पिड्डेर जाल्या त्यो अनपोर्टेबल सारक्यो उदक पिवपाक जायना तांबडे जाल्ले आसा आनी तांकां पळय म्हाका दिसता सरकारान बोरवेल बांदलेली ती फक्त सुमार अर्दें वर तें उदक येता आनी मागीर बंद जाता. म्हाका दिसता उदक तर आयच्या तेंपार लोकांक पिवपाक ना जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जातले. त्या खातीर हे दोनूय विशय आमी सरकारा कडेन डिफरंट डिपार्टमेंटा कडेन कशें सॉल्व करपाचें ते जितलें जाता तितले बेगीन ताका एक सोल्युशन काडपाक आमचो प्रयत्न आसता. दिवचलच्या बायपासा वयल्या म्हाळशी जंक्शनाचेर उबारिल्ले हायमास दिवे पेटनात देखून रातच्या वेळार ह्या जंक्शनाचेर लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच अपघातांचो धोको लेगीत वाडला. हे हायमास दिवे बेगोबेग पेटोवचे अशी वाहन चालकांची मागणी आसा. पळयात.
हळशी टू वाटादेव बायपास रोड हाय मग बल्ब आसा ते 23 तारखेक गेल्ले आज शेनवारच्यान ते बंद पडला. आज 8 दीस जायत कोणूच तेजेर लक्ष घालिना. ताका लागून म्हाजी विनंती आसा ते जाता इतके बेगिनात सारखे करचे. गेल्या वर्सा अशेंच जाल्ले, पावस पडलो आनी ते सगळे बल्ब 3 बल्ब चालू उरलेले. तेजे मुळे हाल्ली तरी रिपेर केल्ले, सगळे बल्ब पेट्टाले. परत पावस ते दिसा शेनवारा पडलो. शेनवारा पडल्या कारणान ते बल्ब गेले. आयतार हांव रातचो 5:00 हेवटेच्यान भितरलो वयतालो. सकाळी फुडें 5:00 हांगा अंधार पडलो. प्लस सगळे उदक येता आनी हांगा थारावता. उदक भरपूर थारावता त्या स्पीड ब्रेकरा कडेन. कळना ते उदक खंयचे येता आनी कितें ते. तेन्ना जाताय की हांगासर पावसान लक्ष घालचो की हायमाळ पेटना ते बेगीतल्या बेगीन पेटोवचे. बाणावलेच्या नुस्तेमाऱ्यांक दर्यादेगेर तांच्यो होडयो, कॅनोज आणि हेर सामान दवरपाक नुस्तेमारी खात्यान सुवात उपलब्ध करून दिवची म्हणून मागणी केल्ली. तशेंच सरकारान आश्वासनूय दिल्लें, मात अजून ताची अंमलबजावणी जावंक ना. सध्या नुस्तेमारीक बंदी आशिल्ल्यान तांच्यो होडयो आनी हेर सामान दर्यादेगेर दवरचें पडटा. पावसात दर्यो खवदळटा, ताका लागून व्हड लुकसाणाक तोंड दिवचें पडटा. तेन्ना सरकारान ही सुवात बेगोबेग उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी नुस्तेमारांनी केल्या. फिशरीसा कडेन जाग मागलो आमी तेंगे जायना. आतां आमी सारकेंच नासता तें खूंय दवरूंक पडटा. पूण तुमकां मिनिस्टरान एश्युअर केलें न्ही दितलें म्हणून. हय मिनिस्टरान एश्युअर केलो न्हू दितलें, बट आजून पासून तेजो रिजल्ट कांय ना. आतां आमगे जालो कांय न्ही वचपाचो बोटीन भायर. आनी आतां आमी एसो टायम सगळी बोटी आहाय त्यो वयर केले, बट आमकां जाग आजून मेळ्ळो ना. गव्हर्मेंटाक मागोता कितें करचें चवकशी करची. जागा आनी फिशरीसालो जाय तो 55,000 बट कांय खबर ना दिल्ली 4 वर्सां. तुमकां पार्किंग स्पेस आतां दिल्ली न्ही, एक्चुअली अलॉट केल्ली तुमकां ते बोटी दवरपा खातीर, पूण कितें जालें ताजो आतां? हय कांय जालें ना. हेजे मुखार जावपाचें बी ना. गेलो सांगता. हय, पूण तुमकां एश्युअर केल्लें आनी मिनिस्टरान की तुमकां स्पेस दितलो म्हणून, जागो दितलो म्हणून. ते कांय जावपा ना. सरकार आपणा कितें कांय ना. जे तुमकां आश्वासन केल्लें हय कांय ना. अजून पर्यंत तरी कांय ना. कांय म्हायती ना. फाटल्या जायत्या दशकांसावन वाट पळोवपी सडा वास्कोच्या गृहनिर्माण वसणुकेंतल्यान 350 परस चड फामिलींक निमाणें ताकाय मेळ्ळ्या. सडा हांगासरल्या GRB गृहनिर्माण प्रकल्पांतल्या घरांचो मालकी हक्क एका म्हयन्या भितर दितले अशी घोशणा GRBचे अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हांणी केल्या. ह्या म्हत्वाच्या निर्णया उपरांत मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानले. मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करून दरेका घरा खातीर आकारपी शुल्क फक्त 1,000 रुपया प्रति युनिट इतल्या निश्चित केल्ले आसा. हांव आयज मुरमागो आमचो आमदार म्हाजो मित्र बाब संकल्प आमोणकर आनी आमी दोगांय हांगा येयल्ले. तेणी एक मिटींग ऑर्गनायज केल्ली जी आमची GRB कॉलनी आनी तारीवाडो हेजे बद्दल तेंची घरां म्हाज्या घराच्या स्किमीच्या वयल्यान आमी तेंची घरां तेंच्या नांवार करपाक लागून आयज मुद्दम करून आमची GRBची टीम, आमचो मेंबर सेक्रेटरी कास्करय आमचे बरोबर आसा, बाकीचे सगळी टीम आसा. आमी आमदारान सांगलेल्या प्रमाणे आयज येयल्ले आनी मोठ्या संख्येन हांगासर ते लोकूय हांगा आसलेले, जेणे करून तेंचे ते आमचे GRB कॉलनीक फ्लॅट आसा, तारीवाड्यार घरां आसा, तेंच्या बद्दल आमी विचार जो केलो. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसून चर्चाय केल्ली आसा. ह्या म्हयन्यान आमी तेंची जी पळय घरां कितें आसा ती सगळी नांवार करपाक लागून आमी आज हांगा येयल्ले. तांकां सांगपाक येयल्ले जेणी कोणी फॉर्मां भरलेली ना ती फॉर्मां आमी आमची टीम आतां आमची गव्हर्मेंटाची टीमूय बसलेली आसा, ते फॉर्मां फील करून घेतात. तेंचे कडेन फॉर्माय आमी घेता जेणे करून तेंचो म्हाजें घर ह्या स्किमी वयल्यान तेंचें घर तांकां मेळचें. ताका लागून आमच्या मुख्यमंत्र्याचें आमी अभिनंदन करता. हांव आनी म्हजो मित्र बाब संकल्प आमी सातत्यान मुख्यमंत्र्या कडेन बसोन तेंची जी पळय कितें मागणी आसलेली, जी 25 वर्सांची जे पळय तेंचें कितें विजन आसलें, जी घरां तेंच्या नांवार जाली ना ती आमी आयज करपाक लागून फुडें सरलेले आसा. म्हाजो मित्र बाब संकल्पान हांगा खुबशे भर घेतलेली आसा. कंटिन्यू विकांतल्यान 2 फावटी तरी आमी मेळटाले की हे बाबा घर तेंच्या नांवार कशें जावचें आनी कितलें बेगीन करचें हेंच तेजें विजन आसलें. हेज्या फाटल्यान आनी कांयच ना. मुख्यमंत्र्यान आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा म्हणून घरां तेंच्या ह्या म्हयन्या भितर घरां तेंच्या नांवार जातलीं. जे पळय कोणा कडल्यान आमी कितें घेवंक जाय, एफिडेवीट घेवंक जाय, बाकीचें कितें घेवंक जाय, आमी सगळें तें प्रोविजन चालू केलां. पेपर वर्क आमचो चालू आसा. आमची टीम कंटिन्युअसली बसतली. उदकाचो आसलेलो पळय ते टँक जाय, ते टँक आमी हाडून दवरले आसा. तांकां थोडे कनेक्शनय आमी तेन्ना दिवपाक पावले ना आनी जे कनेक्शन दिल्ले ते मागीर
ऑटोमॅटिकली ती टँक कोणी तरी होल घातलो आनी प्रॉब्लेम जालो म्हणून तोय आमी इशू ह्या 8 दिसां भितर तांचो सॉल्व करतले. कॉलनी कशी आहा, कॉलनी मातशी वीक जाल्ली आसा आनी आमी तांकां ह्या पद्दतीन दिता की म्हाजें घर ह्या नांवार तांकां डायरेक्ट सनद दिता. फाल्यां सकाळी खंयचो बिल्डर येवन सुद्दां जरी ते समज आपूण जर डेव्हलप करूंक सोदता, आमी जे अमके ताका दिता त्या बिल्डरा कडल्यान तांकां मोठी ऑफर दुसरें मेळोंक शकता, जेणे करून ताका आनी मातसो मोठो बांदून दिवंक शकता, 2 फ्लोर वाडोवंकूय मेळटा. आमचो आमदार सातत्यान ते फॉलोअप करीत आसा. आमदाराक हांव अभिनंदन करता. त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्याची फीज अशी भरपूर आसलेली, 1 लाख घेवया, 1.5 लाख घेवया, मदीं 3 लाख घेवया, 50,000 घेवया. आमी बसोन संकल्प आमोणकरान बसोन ती बाबा फीज जी पळय आसा ती मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलें की आतां इतलो हेल्प करता आनी इतले तांकां त्रास जाता. गरीब मनीस आमदार तेंचे कडेन वचोन मुख्यमंत्र्या कडेन बसोन आमी चर्चा करून ती फी सुद्दां तेंची 1,000 रुपया करया. ती बी आमी आमदार म्हणून लागलो आपुणूच भरता म्हणून तेजें परत एकदां हांव अभिनंदन करता. कारण प्रत्येक गोर गरिबाची केअर घेवपी असो आमचो संकल्प आमोणकर, आमचो मुर्मगांवचो आमदार. मोर्चे दर्यादेगेर एक व्हडली दुःखद घडणूक टाळ्या. दर्यातल्या खर प्रवाहात सापडलेल्या दिल्लीच्या 9 तरणाट्यांक बुडपापासून लाईफगार्डांनी साल्वार केले. लाईफगार्ड आणि पुलिसांनी परत दिल्ल्या शिटकावणीकडे दुर्लक्ष करून पर्यटक दर्या भितर सरिल्ले खंय. पळयात पुराय बातमी. मंगळारा सांजवेळा दिल्लींतल्यान आयिल्ल्या सुमार 25 जाणांच्या पंगडांतले 15 जाण गोंयच्या मोरजेत दर्यादेगेर दर्यांत न्हावपाक आयिल्ले. दृष्टी मरीन आनी ड्युटीचेर आशिल्ल्या पुलिसांनी परत तांकां शिटकावणी दिल्ली, पूण ह्या शिटकावणी कडेन तांच्यांनी दुर्लक्ष केल्लें. दर्यांतल्या खर प्रवाहाक लागून हो पंगड खोल दर्यांत वचपाक लागलो. तातूंतले 6 जाण स्वता दर्यादेगेर परतपाक यश आयले, जाल्यार 9 जाण दर्यांत आडकले. परिस्थितीची गंभीरताय जाणून घेवन दृष्टी मरीनच्या लाईफगार्डांनी तांकां बेगोबेग वाचोवपाचो यत्न सुरू केलो. रेस्क्यू बोर्डाच्या आदारान 4 जाणांक जेटस्कीच्या आदारान, 2 जाणांक रेस्क्यू ट्युबाच्या आदारान, 3 जाणांक सुरक्षीतपणान सोडयले. दर्यादेगेवेल्या पंगडांक रोखडीच वैजकीय मजतीची व्यवस्था केल्ली. सुदैवान सगळ्या 9 तरणाट्यांक सुरक्षीत दर्यादेगेर हाडले आनी तांची स्थिती स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती मेळटा. दर्यादेगेर लाईफगार्ड आनी प्रशासनाच्यो सुचोवण्यो पाळप कितले म्हत्वाचे हाची परतून एक फावट पर्यटकांक जाणीवकाय जाल्या. वेळार एक्शन घेतिल्ल्यान व्हडलो अपघात टाळ्ळो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो.